पॉलिटिकल रिझर्वेशन आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय. पॉलिटिकल रिझर्वेशन आमकां जाय. आयज मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन ह्या बॅनरा खाल आमी ट्रायबल डिपार्टमेंटात हांगा हाजीर आसात. इतल्याच खातीर की ऑगस्ट 2025 सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान the readjustment of the representation of the scheduled tribe in assembly constituency of the state of Goa Act 2025 notify केले. आज ऑलमोस्ट 9 महिने जाले. सरकार जे फर्दर नोटिफिकेशन काडपाक जाय आशिल्लें ते काडना. कित्याक हें एक्ट म्हणटा की सेक्शन 2 it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. आता जो मेरेन सरकार फर्दर नोटिफिकेशन काढून आपली जी जबाबदारी आसा मुखार व्हरपाची रिझर्वेशनाची ती त्या डिपार्टमेंटाक दिना तो मेरेन आमकां रिझर्वेशन मेळपाक शकना. म्हणटकीच आयज आमी ट्रायबल डिपार्टमेंटा मुखार हांगा धरणीधर पायल्यात इतल्याच खातीर की ट्रायबल डिपार्टमेंट म्हणजे ते आमची डिपार्टमेंट आनी आमचे जे इश्यू आसात ते परस्यू करपाचे ट्रायबल डिपार्टमेंटाचें काम. आयज 9 महिने जाले नोटिफिकेशन जावन आनी फर्दर नोटिफिकेशन काडपाक सरकाराक 9 महिने लागतात. सरकारान जी रुलींग पार्टी आसा ताणें आमची रिझर्वेशन मृत्यू जाग्यार पडलें म्हणून कितले पाट पेड खायले. पार्लिमेंटरी इलेक्शनाक पयलीं हायले मागीर सबसिक्वेंट आनीक हायले. आतां पेड आमकां तुमी हायत रावपाचें आनी आमकां रिझर्वेशन दिवप ना. म्हणटकीच अशें दिसून येता की सरकार आमकां एसटीक दे टेक अस फॉर ग्रांटेड. हे कितें करतले अशें एखादी तांची समजूत जावपाक शकता. ओर वी आर बीइंग वॉयसलेस अँड पॉवरलेस दे टेक अस फॉर ग्रांटेड. कित्याक इलेक्शना ह्या मेरेन एसटी मेरेन कशें मॅनेज करतले अशी सरकाराची समजूत जावन आसतली. तर आमी अशें थरयलां की आयज साकून आमी ट्रायबल डिपार्टमेंटा मुखार धरून धरतले आनी जो मेरेन नोटिफिकेशन येना जो मेरेन जे सेक्शन 2 पळय आसा दिस रिएडजस्टमेंट एक्ट मे कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट द सेंट्रल गव्हर्मेंट मे नोटिफाय और अपॉन द डेट ऑफ इम्प्लिमेंट दिस थिंग व्यवहार येवपाची डेट जी नोटिफाय करना तो मेरेन आमी आतां आमी कॉंक्रीट एश्युरन्स म्हणून जो मेरेन नोटिफिकेशन येना तो मेरेन आमी धरना बसतले. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचो स्पोक्स पर्सन जशें आतां दोतोरान म्हटलां त्या प्रमाणे 9 महिने जाले की हे बिल जे आसा रिएडजस्टमेंट ऑफ दीस जो कितें आमचे कॉन्स्टिट्युशनल आमकां जे रायट दिवपाक जाय आसले ते बिल हाडलेले फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन. आता कशें आसलें जेन्ना प्रेसिडेंटाचो सगळ्यांचो एसेंट मेळ्ळो आनी सगळें जालें खरें म्हळ्यार ही फायनल जी ऑर्डर जी आसा फायनल नोटिफिकेशन जे आसा ते कोणाचे की इलेक्शन कमिशनाक चला तुम्ही फुडें वता सगळें कितें आमचें कितें आसा कंप्लीट जाल्लें आसा. आमचो सेन्सस डेटा जो आसा कितके पर्सेंट आमकां दिवपाचो. आतां फक्त ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्यो आसा त्यो डिमार्क करपाच्यो कोणी इलेक्शन कमिशनाक. सो हो जो प्रोसेस जो आसा जर तर फाल्यां जर हे 4 वळीचे नोटिफिकेशन एम्पॉवरिंग इलेक्शन कमिशन हे जर काढले जर जाय म्हाका दिसता की हो प्रोसेस पूर्ण करपाक कारण सगळो जो डाटा जो आसा तो रेडी आसा. एका लागून 2 ते 2.5 महिने लागतले इलेक्शन कमिशनाक आणि ही कल्पना आमच्या गव्हर्नमेंटाक आसा आमच्या आदरणीय सीएमाक आसा. हे 9 महिने जितको तुम्ही आता टाइम स्पेन घेतलो त्याच्या मजगती आम्ही 3 वेळा दिल्लीक वचून आयले. हे खास करून हांव आमच्या सीएमाच्या नजरे काढून करता
आमच्या बरोबर आताचे ट्रायबल मिनिस्टर सर रमेश तवडकरूय आशिल्ले. थंय गेल्या उपरांत विचारता कितें, सीएम को पता है कि आप यहां दिल्ली आए हैं. हो एक व्हडले प्रश्नचिन्ह तयार करता न्ही. हांव सीएमाकूय सांगूंक करता की तुज्या नांवान व्हडले प्रश्नचिन्ह तयार केले वता दिल्लीक. लॉ मिनिस्ट्री अथवा तांचे सेक्रेटरी आसा थंय. तर आयज आमी जे हांगासर धरना करपाक आयिल्ले आसा, फाटले खेपो आमी अशीच प्रेस घेवन 10 दिसाचो तांकां अल्टिमेटम दिल्लो की 10 दिसां भितर हे जे नोटिफिकेशन आसा हे 4 वळीचे ते येवपाक जाय म्हणून. परंतु आमचे सरकार जे आसा, आमचे आदरणीय सीएम जे आसा, आमचे हे मागणे जे आसा कानावयल्यार काडटा अशें दिसता. म्हजे सारख्या मनशाक दिसता एक फुडल्या इलेक्शनाक खऱ्यांनीच आमची ट्रायबलांची गरज आसा काय आमच्या फिजिकल जो आमचो जो फ्रँचायज आसा तेज्या शिवाय ते सगळे मॅनेज करूंक शकतले असो एक दुबाव येता. कारण आयज देशांत जे कितें चल्लेलें आसा तेतून एक दुबाव निर्माण जाता. SIR म्हण आनी कितें ज्यो सगळ्यो क्लुप्त्यो ज्यो हे चल्ला, जर तर तेंच्यांनी ठरयल्लें आसा, हेंच्यांनी कितको वेळ घातलो, कितकेय हांगा आदळ आपट केली जाल्यार हे आमकां कितें भागोवपाक शक्य ना. आनी फाटल्या प्रेसान आमी हे सांगिल्लें जे आतां आमचे एक्सपेक्टेड जे कितें सीट रिजर्व जावपाचे आसा एज पर द पॉप्युलेशन सेन्सस, खंय सबस्टन्शियल पॉप्युलेशन आसा थंय जे आतां सिटींग जे कोण MLA आसा त्यांच्यावर प्रेशर आसा की हे रिजर्वेशन दिवचें न्ही म्हणून. हे आमी हांगासर नमूद करता. आनी तेन्ना आयज पासून आमी हांगासर धरणाक बसतले. आतां आमी डायरेक्टराक मेळयले आनी डायरेक्टराक आमी सांगला कन्सर्न जो आमचो मिनिस्टर आसा तेकाय खबर आसाच, परंतु ही गोष्ट आमी हांगासर धरणां धरून बसतले. आतां आयज पासून तुमी वतले तेन्ना एकूच हे आसा, विनंती आसा सीएमा कडेन की परतून तुमी आमचो अंत पळोवं नाका. कारण सगळे गोंयकार जाणा ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशना खातीर म्हणजे आमच्या असेंब्ली निर्णय घेवपा खातीर आमी कितें कितें केलें तें पूल हाडयलो, सगळे गेले. दिल्ली कशे गेले, होम मिनिस्टराक आमी कशे विनवण्यो केल्यो आनी हे बिल पास करून घेतले. आनी शेवटचो एक हे काडपा खातीर तुमी जर इतके आमकां हे जर हाडयता जाय म्हणजे खंय तरी पाणी खंय तरी मुरता असो आमकां अंदाज जाता. आमकां सामकें बोळे समजू नाका तुमी. तर म्हाका दिसता दोतोर आयज आनी फाल्यांचो दीस तांकां ही जी आसा ती काडपाक आमी अल्टिमेटम फक्त 2 दीस, 2 दिसाचो आमी तांकां अल्टिमेटम दिवया. बरोबर? कारण कितें आसा, तेजें कारण अशें आसा, व्हडलें कांयच ना. सेक्रेटरी कडेन लॉ सेक्रेटरी जो आसा तेजे कडेन आमी सगळे उलयल्ले आसा, सगळे ताका सांगिल्लें आसा. फक्त ते हे काडपाची फुरसत. सो इतकें म्हाका म्हणजे सीएमाक हितून जी सेन्सिटिव्हिटी आसा ती समजून घेवपाची. आज तुम्ही डायरेक्टराक मेळ्ळा, कितें सांगलें? डायरेक्टरान सांगलां अशें की आतां आपल्या कडेन कांय उरूंक ना, पूण आमी तांकां सांगलें तुमी आमचे मायबाप ट्रायबल डिपार्टमेंट म्हणून आमी तुमचे कडेन आयिल्ले आसा. कारण आमचो सगळो जो प्रोसेस जाल्लो आसा तो तुमचे कडसून जाल्लो आसा. आतां तुमी आमकां तेंच सांगता प्रोसेस चालू आसा. प्रोसेस म्हणल्यार कितें, 4 वळीचें नोटिफिकेशन, 4 वळी फक्त. 4 वळी हे करपाक तुमकां आतां 9 म्हयने लागता. अरे झट करून जेन्ना बिल पास जालें झट करून लगेच प्रेसिडेंटान एसेंट दिलें. हे चल्लां कितें? आमी खंयच्या राज्यान वावरता? आनी तुमी म्हणटा न्ही
अंत्योदयापर्यंत म्हणून ओ अंत्योदय हा काय म्हणतो अंत सीएम पळयता डायरेक्टरान कितें सांगलें डायरेक्टरान स्टेप डायरेक्टर इतलें सांगलें आमकां की ताणें ट्रायबल मिनिस्टराक उलयला आनी फाल्यां खंय तरी आपूण ट्रायबल मिनिस्टर सीएमाक उलयतलो आनी आमकां कितें सांगतलो आमकां सांगितलें का आमकां एपॉयंटमेंट बी कांय नाका आमी हांगा एपिली दिवन आणि रिप्रेझेंटेशन कित्याक आमी मेमोरंडम दिवन पळयलो रिप्रेझेंटेशन दिवन पळयलें तुमी तुमचे पॉयंट डिस्कस करा आनी केन्ना नोटिशन काडटा आमकां सांगा आमकां आनी कांय नाका धरणे आता कितकेच धरतात कारण आमची जो मेरेन नोटिफिकेशन येना वो आमकां कॉन्क्रीट एश्युरन्स मेळना तो मेरेन धरना बसतले खंय बसतले खंय बसतले कितें म्हणटाले खंय बसतले आमी ट्रायबल डिपार्टमेंटान मुखार बसतले दीस रात काय ना आमी जो ऑफिस टायमार बसतले तेंचे ऑफिस टायमार बसतले ट्रायबल मिनिस्टर तुमचो आसा ट्रायबल मिनिस्टर आमचो आसा. स्पिकरूय तुमचो आसा तुमचे बरेचशे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा बरोबर मागीर तुमचे ते आयकनात तुमकां रिप्रेझेंटे करिनात वेवस्थीत सी आतां आयकना अशी न्ही पूण अल्टिमेटली द रुलींग क्लास हॅज टू एक्ट आतां जी रुलींग पार्टी आसा रुलींग क्लास आसा तांकां खंय तरी भंय पडटा भंय दिसता की आमी समज आमची सिटां समज निवडून आयले वर घटनेनुसार आमकां रिजर्वेशन दिलें आनी आमी आमचे समज 4 आमदार जाले जाल्यार हांची बळगी खंय तरी वाडटले ही सरकाराक पयलीं भंय दिसता वा रुलींग क्लासीक भंय दिसता आनी ताका लागून तांचेर खंय तरी दबाव येता आसतलो बाबा तूं समज तुजें चड लावन जाल्यार तुका टिकेट दिवना म्हणून तुमचे आतां 4 आमदार आसा एक रमेश तवडकर गांवकार गणेश गांवकार नंतर वाज आसा गोविंद गावडे आनी आंतोन वाज बरोबर इंडिपेंडंट हे कितें म्हणटात सी आमी आतां ऑल आर इन फेवर पूण अल्टिमेटली जे नोटिशन आतां येवपा जाय तें सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान येवपा जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान येवपा जाय कित्याक एक्ट तशें म्हणटा की दीस एक्ट मे कम इन टू फोर्स एज सी आतां सेक्शन ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा एक्ट 2025 सेक्शन 2 it shall come into force one such date as the central government may by notification in the official gazette appoint आता समज सेंट्रल गव्हर्मेंट काम करना एक्टिंग करना जाल्यार काम कोणाचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे आता स्टेट गव्हर्मेंट समज 4 आमदार समज प्रेशर करता आणि सरकार समज खंय तरी काम करना आपले जाल्यार आमगेले आमदार आपली परी काम करतात आता पयर फाटी आमी लोरया मैदानाचेर आझाद मैदान धरना बसले आणि तेन्ना ट्रायबल मिनिस्टरान जेन्ना आदोन वाजान जेन्ना प्रश्न काडलो तेन्ना ताका एश्युरन्स दिल्लें आज करपाक जाय आशिल्लें इट इज इन द मंथ ऑफ डिसेंबर 2025 आज 5 म्हयने जाले तुमकां दिल्ली गेले ते विचारले न्हू सांगले तुम्ही की हय. तुम्ही सीएमाक सांगून येयल्या काय नाही, म्हणून सीएमाक खबर आसा काय म्हणून हेचो अर्थ काय याचो अर्थ कितें आसा दे आर वेटिंग फॉर सीएम कन्सेंट अशें जालें न्ही सीएम सांगतलो आनी त्या प्रमाणे ते मागीर बाकीचे आसा ते करतले असो ताचो मिनींग जाता न्ही आमदार प्रेशरायज करिना सरकाराक आसा ते आमदार सी आतां आमदार प्रेशर एकदा इंटरनल प्रोसेस ते भितरली प्रोसेस आमकां कशें कळटलें प्रेशर करता काय ना ते तुमी आमदारांक प्रेशर आमी आमदाराक प्रेशर करीत आसा तेमकां विचारीत आसा इवन ट्रायबल मिनिस्टराक विचारीत आसा कितें म्हणटा तो ट्रायबल करता करता पयर प्रेसाची मागीर मरे आपूण ट्राय करता म्हणून आमकां कॉम्प्लीट जाय न्ही तुमी ट्राय करीत करीत 27 मागीर उगडटाले दिस इज अनजस्ट न्ही आणि कशें आसा जेन्ना सगळ्यांक खबर आसा की 27 पर्यंत गोंयच्यान इलेक्शन डिसेंबर पर्यंत जातलें अशें आतां जेन्ना रिपोर्ट येता तेन्ना हे पर्यंत जर आसा कितके म्हयने उरले 6 म्हयने आनी तुमी काडून जर टायम किल करून जर गेले मागीर हातींच्यान न्ही गेले आमच्या हे हातींच्यान सरकारान हे धोरण दवरलें टायम काडपाचें अशेंच आसा न्ही तुमची भूमिका कितें आसता सी आमची भूमिका जेन्ना टायम येता तेन्ना कळटली 2027 तुमची सी भूमिका आमची कितें आसता भूमिका जेन्ना टायम येता तेन्ना कळटली सी सरकारान आमची रिजर्वेशनाचो मुद्दो जाग्यार पडलो म्हणून कितले पाट पेड खायले आमचे कडेन येतलो आमचो पेडासूर आसा आमी तयार केला पेडासूर तयार केला सरकारान पेड खावन सरकाराक पड जाम जाल्यात सरकारान म्हाका दिसता पडा बरें ना पेड खावन पूण ताका लागून आमचे कडेन एखादी इश्यू जाग्यार उडोवंक सरकारान सिंपल आसा 2024 जेन्ना MP इलेक्शन येयलें तेन्ना हे सरकाराचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले
त्यांच्यानी ऑलरेडी पेडे वाटले, लोकांक सांगले पेडे वाटून इलेक्शन तुमकां रिजर्वेशन मेळ्ळें म्हणून सांगले. पूण आतां सांगलेलें 2027 पूण 27 पयलीं आतां 2026 इलेक्शन येता. म्हणजे 27 रिजर्वेशन दिवन ते फुडले हेका वतले, टेन्युरान वतले. सो विचार करात, सरकार जो हो आसा पळय आनी जे आमचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात हे ट्रायबल लोकांक मिसगायड करतात आनी त्याचे बरोबरच जे कोण दिल्ली सुद्दां वयतात, जे आतां हे मोजकेच लोक हांगा रिप्रेझेंटेशन करतात ते दिसतात आनी भलतेच लोक ते दिल्ली वयतात, सगळे विजीट करतात, आपले पर्यंत काम करतात आनी येतात. आनी जे आमचे लिडर आसा जावं MLA आसा ते सादारण त्यांच्या वयल्या प्रेशराक भिता अशें आमकां तरी दिसता. हें जावपाक जाय, हें जायना इतलेंच आमी सांगूंक सोदता.